आम्ही गीत घेऊया A36 पेज नंबर 20 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बापा आमचो तूं मोकोरदाय, आमची मोदेची सोक धाडटाय, हो मोग ओळखून दीन वाचतोकूंक, आपले जिवीत तुका भेटोवंक, तुजें कुटुंब एकठांय जाता, वावरत विस्वास मोगून चलता, तुजें कुटुंब एकठांय जाता, वावरत विस्वास मोगून चलता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी सांत जुआंव पावलो दुसरो हाचें फेस्त समरवता. आमी सगळ्यांनी आयकलां, पळयलां आनी अणभवलां, कित्याक तो हांगसरूय ही आमचे बजिल्केंत येवन गेलोलो आसा. तर आमी देवाक दिनवासया ताचे जिवीत तपासत. पोलंडचो तो पयले पाटी एक पोलंडचो पाप साहेब इगोर्ज फावो जालो. दुसरें म्हणजे 4 शेंकड्यांनी पयले पाटी इतालियन न्हय पूण दुसऱ्या गांवांतलो ताका निवडून तो पाप साहेब जालो. ताणें खूब बरयलेलें आसा, खूब भोंवलोलो आसा आख्ख्या संवसाराक, पयलो पाप साहेब जावच्या आदीं आनी मागिरूय. आमी जाणो ताका फारान मारलोलो, मरोंक ना तो, पूण देवान ताका नवें जिवीत दिलें आनी सायबीण मायन ताका वाचयलो म्हणून तो खूब उपकारी आनी एक नवो मिस्तेर ताणें सुरू केलो. आमचे पयले म्हणना हितूं संतोसाचो आसता, आदी म्हणना हितूं दुकाची मिस्तेर आसताले आनी अच्छे मिस्तेर ग्लोरियस मिस्ट्रीज आसताले. पूण ताणें लुमिनस मिस्ट्री स्टार्ट केले, उजवाडाचे मिस्तेर म्हणून ते भाशेन ताणें सायबीण मांयक मान दिलो आनी ताणें हे भाशेन आपलें जिवीत तिच्या आदारान जियेलो. ताचे कडेन आमी विनंती करया, तो हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनासलो, फकत जेजूक. ताजे लागीं एकावंट पर्यंत नासलोलो, इतलो तो भोंवतालो कोत्तालो, पूण ताणें एक पयसो ताचे कडेन बोल्सान नासलोलो. हे भाशेन ताणें फकत जेजूकूच चिटकोन आपलें जिवीत सारकें ताचे बरोबर सारलें. आमी ताचे मदस्तीन मागया, आमकांय देवान प्रत्येकाक आमच्या आपोणे परमणे आमचें जिवीत सारच्याक. आनी आमी हें करूंक जाय जाल्यार 2 वस्तू आमी निवडूंक जाय, देवाक वो आमकां. आनी चडशीं आमी आमकांच निवडलें म्हणटच आमी पातकान पडटा आनी मागीर आमचे भितर मरण येता. पूण जेन्ना आमी जेजूक पत्करता तेन्ना आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. मैमेवंत देवा, सोरपोदिदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया.
भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या बंदवण्यांक तुमी पालो दिवचे खातीर तुमचे मोन्नादी कुडीचेर पातकां आपले राज चलोवचे न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाची चाकरेक लावूं नाकात. पूण तुमी मोन्नांतलीं जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात. आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशीं ताका ओपून दियात. तेन्ना पातक तुमकां आनीक दमावचें ना, कित्याक तुमी सुमृतीचे आदी न्हय पूण कुरपेचे आदीन आसात. म्हणटच कितें सुमृतीचे आदी न्हय पूण कुरपेचे आदी आसाव देखून आमी पातक करचें वय ना की ना. कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकरेची कबलात करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात तांची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत. म्हणटच मोन्नांक पावयतल्या पातकांची वो प्रमाणीकपणाक पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले भावार्थाचे शिकवणेक काळजान तावन तुमी कालतीं जाल्यांत. वो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीस घेतलोले असले. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसतना उदकाच्यो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्या बगर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायतेली देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकारेकाराच्या फासांतलीं सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उदकाराक सोली उबी रावया. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाव विण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेर सोमेस्तांकूय तूं ही वोपार सांगताय? जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेळीत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोरणीक मारूंक आनी आपूण खावून पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावोन आसलेल्या दिसा आनी नोकलो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशा बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची कुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करिना तसल्या चाकराक खूब सोतेचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकलो आसल्याक ताच्या कर्तुत्वां कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेंच सोत्ती पडटली. ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडेन देव चोड मागता आनी ज्या कोणाक चोड पातयल्लें आसा ताचे कडेन देव चोड घेवंक रावता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणांनो, आयची वाचपां आमकां एके भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक, पातकी जिवीत सोडूंक आनी एक बऱ्या चाकरा भाशेन, विस्वासी चाकरा भाशेन जिवीत जिवंक आपयतात. हाच्या पयल्या वाचपान सा पेद्रू रोमकारांक आनी तेच भाशेन आमकांय उगडास करता की पातकाचें राज आमच्या जिविताचेर आसूंक फावना. तो म्हणटा, तुमच्या कुडींचेर पातकान राज चलोवचें न्हय. कित्याक म्हणटा काय तो, कित्याक बातिजमा वरवीं, हेर साक्रामेंता वरवीं आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्था वरवीं आमी पातकांतलीं भायर सरल्यांव. आमी पातकाच्या गुलामपणांतलीं मेकलीं जाल्यांत. आमी देवाचीं भुरगीं जावंक पावल्यांत, देवाचो मोग अणभवूंक पावल्यांव. आनी हाका लागून सांत पावलू आमकां पातोक सोडूंक लायता. तो आमकां आमचें हें नवें जिवीत आसा तें देवाक जाय तशें जिवंक सांगता. आमी पातकाचे गुलाम न्हय, पूण देवाची भुरगीं कशीं जावन देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता. म्हज्या भाव भयणांनो, आमी ओस्कोत मनशां. जायते फावटी आमी पातकांत पडटा, ताळणेंत पडटा आनी देवाकूय तें खबर आसा. देवाक आमी परफेक्ट मनशां जावंक नाका. ताका आमी ताचे कडेन विस्वासी रावलेलीं जाय, ताका चिटकून रावलेलीं जाय. आनी ताका लागून तो आमकां पातकांत पडल्यारूय ताचे लागीं परतून येवंक सांगता, ताचे लागीं परतून येवंक फरमायता. आमी पातकांत पडून पातोक सोडूंक, दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक तो आमकां आपयता. आनी हेंच सोत आमकां ह्या पयल्या वाचपांत मेवता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 2 वोपारी सांगता आनी हाचे वरवीं तो आमकां कशे भाशेन ताची पाटलावदारां जावंक जाता तें शिकयता. पयली वोपार आमकां तयारी करूंक आनी जागृत रावंक सांगता. जेजू म्हणटा, घराच्या दोनीक चोर केन्ना येतलो तो खबर आसली जाल्यार तो जागृत रावतालो आसलो आनी आपलें घर फोडूंक दिवचो नासलो. हाचो अर्थ कितें? जेजू आमकां चोर येवच्या आदीं जागृत रावत म्हणटा, चोरी जावची पयलीं जागृत रावत म्हणटा? नो. तो आमकां एके भाशेन आमकां ओत्मीक वाटेन, ओत्मीक रुपान जागृत रावंक सांगता.
ताच्या येण्याक आमी सदांच जागृत रावंक गरजेचें. आमकां खबर ना जेजू केन्ना येतलो तो, आनी हाका लागून दर दिसा आमी भावार्थान मोगान तयारेन जिवंक जाय. आनी आमी कशे तरेन ही तयारी करूंक जाता? तयारी करूंक आमी मागण्यांतल्यान करूंक जाता. दर दिसा मिसांत वांटो घेवन, साक्रामेंतान वांटो घेवन, एकामेकाची सेवा चाकरी करून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी ही आमच्या काळजाची तयारी करूंक जाता. आनी तीच आमकां जेजू सांगतात की दर दिसा आमी थोडो वेळ मागण्यान सारून पवित्र मिसा भेटेन वांटो गेलीत जाल्यार आमी त्या बऱ्या चाकरा भाशेन जावंक पावतले हांव, जो आपल्या दोन्याची वाट येवची, परत येवची सदांच पळयता. आनी असलो चाकर जेजू म्हणटा तो खरेंच सुभागी. आनी असलो चाकर आनी चाकरीन जावपा आमकां जेजू आज आपयता. ती दुसरी वपारेंतल्यान आमकां जेजू सांगता की आमी आमची जबाबदारी विस्वासीपणेन करूंक जाय. तो म्हणटा जाका चड दिल्लें आसा ताचे कडेन देव चड मागतलो. आमकां सगल्यांक देवान जायतीं देणी दिल्लीं आसात, आनी ती देणी आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरची वो न्हय ती आमचेर दल्लें आसा. आनी जेजूक आमी जाय ती दुसऱ्यांक वापरलीं. जोरी तर आमी आमकां गिन्यानान देवान बोल्लें आसा जाल्यार आमी तें दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक वापरूंक या. आमकां थोडी गिरेस्तकाय आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक गोरिबांक ती थोडी दिवंक, तांकां आदार करूंक वापरूं या. आनी अशे तरेन आमी आमची तयारी करूंक जाता. दर एक देणें अर्थ बरीत केन्ना जाता जेन्ना तें आमी देवाक वाखाणणी करूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक वापरता तेन्ना तें अर्थ बरीत जाता. तर म्हज्या भावेनो ह्या मिसा भेटेंत आमी हाच्या वाचपाचेर नियाळ करतना देवाचे विस्वासी चाकर जावंक मागुया. आनी तेच भाशेन आमच्या काळजांचेर देवाचें राज चलोवं म्हूण ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आमेन. आमी गीत घेवया C38, पेज नंबर 44, तुकाच बापा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयतल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदिदार आनी साशनाच्या देवा, सोर्प कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जोआं पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. मावाडताचो गूट पोरगोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडवणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आनी सिम्याव आमच्या गवळी बापा, आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जागृतायेन आनी जेजूक आमी निवडून ताचे आमी गुलाम जावया. न्हय पातकाचे आनी आपलेपणाचे. आनी हे देणें फकत आमकां न्हय, सगळ्या आमच्या भयणी भावांक देवान फाव करचें म्हणून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं जाणां आमी एका ताळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुरकेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतयकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पोतवी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता थंयचे दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटान एकामेका मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगली सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बळगना. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग करता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो खोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D5 पेज नंबर 49 भावार्थाचे दोळे. Baba
मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासो दिवंक आयला. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो अशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. सोनेकल्यान आपणाक जायतें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतां आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. आमी गीत घेवया F18 पेज नंबर 94 सांगातान चोलुया.